नमस्कार. गोमंतक वर्तमानपत्राक 62 वर्सां पुराय जाल्यात आनी ते निमतान आमी फाटल्यान वळून पळयतना फुडाराचें भविश्य कितें आसतलें तें बरें कशें करप हाजे उमाळे घेवन आयज ही मेगा डिबेट सुरू करतात. गोमंतक हें गोंयचें पयलें वर्तमानपत्र. गोंय मुक्त जातकीर 2 वर्सां भितर दैनीक गोमंतक गोंयांत सुरू जालें आनी लोकांक एक अजाप तेन्ना अशे तरेचें वर्तमानपत्र येवंक शकता. इतल्या खातीर अजाप कारण पोर्तुगीजांच्या 450 वर्सांच्या राजवटीन उच्चार स्वातंत्र्य नाशिल्लें आनी लोकांक कशे तरेन एग्रेसिवली वर्तमानपत्र चलोवं येता हाजोय अनुभव नाशिल्लो. ताजे नंतर आमी पळयतात आज गोंयांत 7-8 वर्तमानपत्रां प्रसिद्ध जातात. प्रसार माध्यमां, सोशल मिडिया एक व्हडलो गोंधळ असो एक वातावरण आसा. ह्या फाटभुंयेचेर आमी फाटल्यान वळून पळयतात आनी फाटल्यान वळून गोंयच्या प्रगतीचें, गोंयच्या राजकारणाचें, समाजकारणाचें, अर्थकारणाचें एक सिंहावलोकन करचें अशी आमची आस्त आसा. आनी त्या नदरेन गोंयचे कांय म्हत्वाचे मानेस्त हांगा आमी आपयल्ले आसात. तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता आनी तांची वळखय करून दिता. म्हजे बरोबर आसात सिद्धार्थ बाब कुंकळकार, जे आदले आमदार, BJPचे एक कार्यकर्ते आनी म्हत्वाचे म्हळ्यार तरूण जे पळय राजकारणान येवपाक जाय आमी म्हणटात अशे इंजिनियरींग फाटभूंय आशिल्ले एक व्यक्तिमत्व. म्हजे ह्या अर्दान आसात दामोदर कोचकार, जे एक एग्रेसीव उद्योगपती, जे सद्या गोंय इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचे अध्यक्ष आहात. ताका लागून तांची मतां आमकां खूब म्हत्वाची आसात. म्हजे बरोबर आसात अभिजीत बाब प्रभुदेसाय, जे खूब एग्रेसीव पर्यावरणवादी, रस्त्यार सतत आंदोलन करतात. म्हणजे एका अर्थान सरकार, दुसरे आंदोलक अशी जी पळय परिस्थिती आसा ताचें नेतृत्व खरेपणान आज अभिजीत प्रभुदेसाय करतात. म्हज्या उजव्या अर्दान आसात एल्विस बाब गोम्स, जे प्रशासकीय सेवेंतल्यान निवृत्त जावन राजकारणांत आयल्यात. तो प्रशासकीय सेवेचो एक खूब वर्सांचो अनुभव आशिल्ले, जे प्रशासनाचेर आमी म्हणटात आयचें प्रशासन खंय पावलां ताका बरे तरेन जाप एल्विस बाब गोम्स दिवंक शकतले. म्हजे बरोबर आसात सचिन तेंडुलकर. ते सचिन तेंडुलकर वेगळे, ते क्रिकेटीन भितर खेळटात आनी हो गोंयच्या शेतकी क्षेत्रांत बरे तरेन सिक्सरी मारता. तुजे कडल्यान शेतकी क्षेत्रांतले खूब प्रयोग जातात, ते आमकां तुवें सांगचें अशें हांव मागतां. आमचे बरोबर आसात शिरोडकर बाब हृदयनाथ शिरोडकार. सेव गोवा मुवमेंट चलता, सेव म्हादय मुवमेंट चलयतात आनी गोंयचे तरूण कार्यकर्त्यां मदीं जोश निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात. म्हजे बरोबर आसात आमचे बोर्डे, आनी ते गोवा बिझनेस स्कूल, गोवा युनिवर्सिटीचे मुखेली आसात आनी गोंयच्या राजकारणाचेर विश्लेशक आनी ते शिवाय बिझनेस ह्या हातूंत भितर निलेश बोर्डे बरें काम करतात. तुमचे कडल्यान आमकां बिझनेस तेच भशेन गोंयचें राजकीय विश्लेशण एक अपेक्षीत आसा. आनी आमच्या रायटाक आसात संगीता नायक, ज्यो महिला विशयाचेर उलयतल्यो, एक महिला कार्यकर्त्या. त्या भायर शिक्षण क्षेत्राचेंय तांचें योगदान आसा. हांव सुरवेत करतां सिद्धार्थ बाब कुंकळकर तुमचे कडल्यान. काल, आज, फाल्यां ह्या विशयाचेर म्हाका थोडे भितर तुमचें मत जाय आनी ताजे नंतर हांव प्रत्येका कडेन वतलो. प्रत्येकान एक मिनटां भितर आपलें म्हत्वाचें मत सांगचें आनी मागीर आमी चर्चेक सुरवात करया. गोमंतक आनी गोंयचें राजकारण म्हणजे आफ्टर लिबरेशन जें राजकारण आसा ताचो म्हाका दिसता एक घनिश्ट संबंद आसा. म्हणजे आमचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरजी आनी एक विजनरी मुख्यमंत्री आशिल्लो. खंय तरी गांवांक सगळे गोंयकारांनी शिकचें हें एक ध्येय घेवन ताणें गांवांक शाळा काडल्यो. गांवांक आनी वाड्यारूय म्हणल्यार हें जायना, पूण फक्त प्रायमरी शिक्षण न्ही की ताणें उच्च शिक्षणाकय हात घालो. इंजिनियरींग कॉलेजां असली एक बरी शैक्षणीक संस्था, प्रोफेशनल कॉलेजीस ताणें गोंयांत हाडल्यो. फक्त शिक्षण घेवन चलना हें ताणें वळखून गोंयांक उद्देगूय हाडले. म्हणजे MRF असलो उद्देग तेन्ना एक उसगांव अशा ल्हानशा गांवांक ताणें हाडलो आनी अशें गोंयचो चौफेर विकास ताणें घडोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण आमी मदीं जर पळयत जाल्यार गोंयचें राजकारण खंय तरी घसरलें आनी म्हाका दिसता गोंयांक जी बसबसपुरी मदीं जाली, म्हणजे जवळ जवळ 12 मुख्यमंत्री 13 वर्सांनी, आनी अशी एक खुर्चीचो एक रंगसंगीत खेळ आशिल्लो. आनी त्याच फाटभुंयेचेर एक उबरतो आमचो भारतीय जनता पक्षाचो एक नेतो आयलो, मनोहर बाब पर्रीकार, आनी ताणें राजकारणाक जेन्ना उडी घेतली खंय तरी एक राजकारणाक एक क्लीन करपाचें ताणें एक ध्येय दवरिल्लें. एक बरो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हो ताणें रोल आपलो निर्माण करून आपले एक दबदबो निर्माण केलो. आनी जेन्ना ताज्या हातान 2000 सालांक सत्ता आयली तेन्ना ताणें डबल इंजीन सरकार, तेन्नाचे म्हणजे माननीय तेन्नाचे पंतप्रधान वाजपेयीजी आनी ताणें मेळून गोंयांक वट्टच 14 पूल बांदले. गोंयांक एक विकासाची गंगा पयलेदां हाडली. म्हणजे 61 to 2000 म्हाका दिसता 10 पसून पूल जावना आनी ताज्या नंतर ताज्या कारकिर्दींक पयल्या कारकिर्दींक 14 पूल जाले. परत एकदां गोंय 2007 अस्थिरतेच्या वाटेर गेलें
आनी परत 2012 जेन्ना गोंयकारांनी भारतीय जनता पक्षाची एक निर्विवाद एक सरकार हाडलें तेन्नाच्यान म्हाका दिसता गोंयचो खरो चौफेर विकास चालू जालो. एक माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आनी आतां आमचे तरूण तरफदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी एक ध्येय घेतलां की गोंयचो खंय तरी सर्वांगीण विकास करचो, फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज न्ही पूण एक ऑल रावंड डेव्हलपमेंट. आनी हेंच ध्येय घेवन भारतीय जनता पक्ष आनी गोंयचें सरकार हें फुडें सरलां. गोमंतक हातून एक कंटिन्युअसली वांटो आसा, साक्षीदार आसा, म्हणजे गोंयचें पॉलिटिक्स खंय पाविल्लें आनी आयज कशें आसा, एक स्टेबल सरकार कशें आसा, एक डेव्हलपमेंटाचें भिमूख सरकार कशें आसा हें गोमंतकान सदांच पळयलां. आनी डेफिनेटली गेल्या 61 वर्सांची 63 वर्सांची म्हणटा लिबरेशना नंतर जे आमचें सरकार गोंयांक आयली आनी सरकार गेली, म्हाका दिसता एक स्टेबिलिटी आतां ह्या टर्माक ह्या गेल्या 11 वर्सांक गोंयांक मेळ्ळ्या. आमचे बरोबर आसात दामोदर कोचकार जे सडेतोड उलयतात उद्योगा बद्दलय बी. ताणें एक विकासाचें एक बरें गुलाबी चित्र निर्माण केलें. तूं सत्य परिस्थिती उद्योगा बद्दल सांग. हय, सो आतां जशें सिद्धार्थ बाबांनी म्हणलां की 61 सालां इंडस्ट्री गोंयांत कांयच नाशिल्ल्यो, ते सगळ्यांक खबर आसा. आनी बेजिकली ताच्या उपरांत पासून चड इंडस्ट्री येवंक ना. मायनिंगूच मेन इंडस्ट्री अशें दिसतालें. आनी खरो इंडस्ट्रीचो हें जालो एक्चुअली 2000 म्हणपा ना, 1992-93 जेन्ना इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी जागे घेवन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी बाकीच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी उब्यो केल्यो. आनी बेजिकली हाका चड चालना मेळ्ळी बिकॉज ऑफ सबसिडी आशिल्ली. बेजिकली चड उद्योग हांगा येवपाक मेन कारण म्हणजे तेन्ना सेल्स सबसिडी आनी इन्कम टॅक्स सबसिडी आशिल्ली, त्या खातीर खूब प्रमाणान इंडस्ट्री आयल्यो. आनी आतां गेल्या 7-8 वर्सां 10 वर्सां म्हणा तश्यो इंडस्ट्री हांगा येना म्हणजे ताका खूब कारणांय बी आसा. आनी हांव अशें म्हणपाना की येवंक शकना, कित्याक गोंयांत बाकीचो ते म्हणटा तशें बाकीचो विकास खूब जाला, रस्ते बरे जाला, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय बऱ्या प्रमाणान जाला आनी लोकांची हांगा काम करपाक खूब इच्छा आसा. पण तातूंत भितर जे कमीपणां आसात ती सगळ्यांनी मेळून जर केली जाल्यार म्हाका दिसता तूं सरळ कित्याक सांगना की कमीपणां राजकीय आहा म्हणून. राजकीय म्हणपाक शकना. सी एक गोश्ट म्हणल्यार कितें, फक्त गव्हर्मेंटाकूच दोश दिवन हांव हें करना, बिकॉज ऑल हॅव टू कम टुगेदर. आनी त्या खातीर आमी खुबशे फावटी गव्हर्मेंटा कडेन डायलॉग करता, हे इम्प्रुवमेंट करा, ते इम्प्रुवमेंट करा, पण आमच्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे तितले फास्ट इम्प्रुवमेंट जायना. ही खरी गजाल आसा. पण हांव आशावादी आसा आनी जाताय बी थोडे, ना म्हणना हांव, जाताय बी, पण आमकां थोडे चड हे करचें पडटा. अभिजीत बाब, तुवें दोनी गुडी जापो पळयल्यो. तुजें म्हाका खरो कार्यकर्तो कसो आसता हे लोकांक सुरवातेकच दर्शन घडय न्ही. गोंय जें आशिल्लें तें आयज ना आनी फाल्यां गोंय उरतलें हो व्हडलो प्रश्न सादे मनशाचे सगळ्यांचे मनांत आसा. आमची अशी परिस्थिती आसा की आयज गोंयांत डेमोक्रेसी ना, फ्रिडम ना, आमचें एनवायरनमेंट सोंपता, आमचो कल्चर सोंपता, आमची अस्मिताय सोंपता आनी हें सगळें आमचे दोळ्या मुखार जाता. आनी आमी कुड्डे कशे एक दोंगरा वयल्यान सकल सोंपपाचे वाटेर आमी आसात. आतां परिस्थिती अशी आसा की सरकार लोकांचें आयकना. जी इकॉनॉमीक सिस्टम, हे सगळें जे क्लायमेट चेंज, जे क्रायसीस आमचे मुखार आसा, उदक सोंपता, तुमी गांवांनी पळयात सगळे कडेन पोल्युशन, जे व्हाळांनी नुस्तें, लेवाळी, बेबकां आसतालीं थंय फक्त आयज सिवेज आसा. आमचो भुरग्यां खातीर जें करपाचें आमची जी ड्युटी आसा ती आयज आमी सगळे विसरल्यात. पयशांचे फाटल्यान, नांवाचे फाटल्यान मनीस ही पृथ्वी सोंपोवपाचे वाटेर आसा. पूण हातून सबंद जगाक वाट दाखयतलो जाल्यार हें आमचे गोंयांत हें आसा, एवेलेबल आसा. आमची गांवकारी, आमचे गांवपण, आमची कॉम्युनिटी, आमची विलेज कॉम्युनिटी जी आसा पळय, ही आमची सगळ्यां व्हडली गिरेस्तकाय आनी हीच आमी आयज काबार करीत आसात.
विलेज कॉम्युनिटी, लँड कॉम्युनिटी, आमचे कॉमन्स हांकां सरकार वळखना सुद्दां. फक्त इंडिविज्युअल प्रॉफीट आनी एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन हेंच आमकां आयज दिश्टी पडटा. येस अभिजित बाब. म्हाका एक विचित्र अशें दिसता, हांसूंकय येता की सिद्धार्थ बाबान सुरवात केल्ली ती थोडे पर्यंत बरी आशिल्ली. अशी 2000ची ताणें उल्लेख केलो, मागीर मुखार पावलो म्हाका दिशिल्लें तो खरी सत्य परिस्थिती सांगतलो म्हणून. पूण मागीर सामको एक कलरफूल पिक्चर दाखोवपाक लागलो. तशें कलरफूल पिक्चर नाच. आय कॅन अंडरस्टँड कोचर भायर येवन जर म्हाका सांगत जाल्यार वेगळीच भाशा उलयतलो. हांगा भिवपाची कांय गरज ना म्हणून अशें आमी दीस काडटा. खरें सांगू, आज प्रशासन म्हणटा तें दिसत ना. एका टायम आशिल्लो, ताणें सुरवात केली 2000 पासून कितें तरी एक दिसतालें, एक उमेद येताली लोकां मदीं. आज तें ना. आज जरी तुमी हांगा जर चड उलयले जाल्यार तुमच्यो जायराती बंद जातल्यो. हांव सांगता आतांच, तुमच्यो जायराती मेळपाच्यो बंद जातल्यो. ताका ताजे इंडस्ट्रियल हितून त्रास भोगचो पडटलो. आज फियर फॅक्टर अभिजितान सांगला ते भशेन फियर फॅक्टर म्हणटा तो डॉमिनेट करता. आनी हांगा अशे ऑफिसरूय आमकां दिसना की बाबा शिस्तीन अशें चलोवपाक जाय, न्याय म्हणटा तो लोकांक दिवपाक जाय, अशांतलो प्रकार अजिबात दिसना. इतलेंच हांव सांगूंक शकता. एग्रीकल्चराचेर चड करून भर दिता, कृशी आनी बाकीच्यो ज्यो भाग एलायड आसा सर्विसेस. तर जेन्ना गोंय स्वतंत्र जाल्लें किंवा गोंय लिबरेट जाल्लें तेन्ना जवळ जवळ 60 ते 70% लोक गोंयांतले एग्रीकल्चराचेर डिपेंडंट आशिल्ले. गोंय घटकराज्य जालें तेन्ना सादारण 50% लोक आशिल्ले आनी आज परिस्थिती इतली दारूण आसा की फक्त 16% लोक एग्रीकल्चराचेर डिपेंडंट आसा. आनी लिबरेशना वेळार जो 16% कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें एग्रीकल्चराचें तें आतां सादारण 4.5 ते 5% अशें उरलां. पूण एक बरें आसा की तेन्ना आनी एक गोश्ट आशिल्ली की खुबशे आमी ऑर्गेनीक प्रोड्यूस करताले, म्हणजे सगळें गोबर वापरून आनी राख वापरून, शेण वापरून. आनी पूण आतां हळू हळू आज आमी पळयलें जाल्यार सगळ्या गोश्टी भितर कॅमिकलाचो भरपूर वापर चल्ला आनी ताका लागून दुयेंसांय वाडपाक लागल्या. लोकांक चड खबरदारी घेवची पडटा, ती दुयेंसां कॅन्सराच्या आनी कित्याच्या माध्यमांतल्यान. आनी एक गोश्ट एग्रीकल्चरा खातीर गोंयांत बरी जाली म्हणजे आतां कॉलेज जाले. कारण आमी शिकले तेन्ना गोंया भायर वचचें पडटालें. आतां हालींच पयलीं डॉन बॉस्कोची कॉलेज जाली, मागीर आतां गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज जाली. आनी फुडें आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता एग्रीकल्चराक बरे दीस आसा, प्रोवायडेड आमी वेगळे तरेन मातसो विचार करचो पडटलो. ताचेर मागीर हांव वापो करतां. तसो चड फाटलो विचार हांव करना, कारण म्हाजो जन्मूच 81 जाला. सो 61च्यो गजाली हांव करना. पण मागीर जेन्ना तरुणपण आयलें आनी तरुणपणान जेन्ना स्टुडंट एक्टिविजमान गेलो तेन्ना फाटल्यान जेन्ना पळयताले तेन्ना आमकां अशें लक्षांत आयलें की स्टुडंट एक्टिविजम जें आशिल्लें तें इतलें कडक आशिल्लें. म्हणजे 50% तिकेटीचें आंदोलन, हाफ तिकेटीचें आंदोलन आसतलें. त्या टायमार जें एग्रेशन भुरग्यांनी दाखयल्लें त्याच्या नंतर अशीं खुबशीं आंदोलनां जालीं. मागीर हांव एक्टिविजमान आयलो तेन्नाय आमी खुबशें एग्रेसिवली काम केलें आनी आमकां केन्नाच कोणें चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो ना. आतां आमकां अशें दिश्टी पडटा की भुरगे जे आसा ते एक्टिविजमान येवंकूच सोदना, कॉलेजींतल्यान भायर सरूंकूच सोदना. भंय जो एक प्रकारचो तयार जाल्लो आसा, एक टेरर. भंय काय तांकां ते आपल्याल्या स्वार्था भितर आत्मकेंद्रीतपण वाडलां. दोन गोश्टी आसा हितून, एक स्वार्थ आसा, दुसरो भंय आसा. हांवें कितें उलयलो म्हाजेर, म्हाज्या बापायचेर, म्हाज्या भावजीचेर, म्हाज्या आनी कोणाचेर, हें टार्गेट पयलीं म्हटल्यार सरकार करता. सो सरकारान जें चलयलां पळय सगळ्यांची तोंडां बंद करपाची, ती तोंडां बंद आज खऱ्या पद्दतीन जाल्ली आसा. आनी आज जर एक्टिविजम गोंयांत जर चलता जाल्यार तुमी पळयतले की अभिजीत बाब तेंचे केस पिकल्या, ते आज एक्टिविजम करता. भुरगो तरूण येना, त्या टायमा वयले प्रशांत बाब आज एक्टिविजम करता. आनी कोण येना, हांव आसतलो एक्टिविजमान लेटेस्ट पळोवपाक, लेटेस्ट आवृत्ती. हय. पण आतां हेज्या फुडल्या भुरगे समजा पळयले जाल्यार एक्टिविजम आमकां दिश्टी पडना. आमी ताजेर आमी मादयचेर निलेश बोर्डे, तूं कॉलेजीन शिकयता, बिझनेस स्कुलास तूं हेड, तरूण भुरग्यां कडेन तूं सतत संपर्कान आसता. तो म्हणटा खरें, ते प्रश्नाची जाप दिवचे पयलीं तूं बिझनेस ह्या विशयाचेर उलयल्यार म्हाका जाता. सो तुम्ही म्हणलं त्या पद्दतीन राजूबाब, वी आर टॉकिंग अबाउट काल, आयज आनी फाल्यां. करेक्ट. 61 जेन्ना आमकां लिबरेशन मेळ्ळें, वी हॅड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, नॅचरल गिफ्ट्स आशिल्ल्यो. पोर्चुगीजान लोकांनी जे करून दवरिल्ले ते आशिल्ले.
whether it is sewage system in Panji, for example, or the first airport strip in Vasco. So this was something that we were gifted with. आमच्याकडे तेन्ना वी डीड नॉट हॅव एक फुडले जग पळयल्ले लोक नाशिल्ले इन दॅट सेन्स की आमी डिसिजन कितें घेवप. सो प्रॉबब्ली सुरवातीक जे आमी डिसिजन्स घेवपाक लागले धंद्यान बिजनेसान दे वर मोर एक जे पिढ्यान पिढ्या चलत आयिल्ले ते एक एग्रीकल्चर जशें म्हणटा तशें, आनी सेकेंड वॉज ट्रायल एंड एरर मेथड. पण जशें जशें आमी फुडें गेले आमचो खंय तरी संतुलन एक वचपा लागलो. सो वी स्टार्टेड लुकींग ॲट ओनली डेवलपमेंट. आमी तेतून म्हणजे हांव तुमकां एक एग्जांपल आमच्या फायनान्सांतलें अशें दिता. पयलींची जी जनरेशन आशिल्ली म्हणजे म्हजो बापूय आशिल्लो तो म्हज्या खातीर कसो दवरूंक शकता हेचो विचार करतालो. हांव जो आसा तो म्हणटा हांव म्हज्या बापायचेय खातलो आनी म्हजेय खातलो. म्हजी भुरगीं जी आसा ती म्हणटा हांव म्हज्या आज्याचें खातलोच, म्हज्या बापायचेय खातलो, म्हजे खातलोच खातलो, भुरग्याचे आसा तेय आतां फुडें हाडून खातलो. सो खंय तरी म्हाका दिसता अशें इन दॅट डेवलपमेंटल हे आमचें संतुलन गेलें. आनी मागीर वी स्टार्टेड हॅविंग पीपल लायक अभिजीत सर हू हॅड टू रेज हिज वॉयस. कित्याक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना आनी खंय तरी आमी तेतून प्लॅनिंग ना, एक विजन ना, आनी गोंया खातीर कितें बरें हेचे एक सिमालोकन ना. म्हणजे एक देर इज नो एनालिसीस फॉर इट की आमकां कितें जाय फुडें गोंयांत. म्हणून तुमी म्हणटा त्या पद्दतीन सर इंडस्ट्री देंवपाक लागल्या, लोकांचो सॅटिस्फॅक्शन लेवल देंवपाक लागला, आनी आयज लोक फुडें कांयच जावचें ना, जे जाता ते जावं अशें एक निराशाच्या अशें म्हाका दिसता. फ्रस्ट्रेशनाच्या मोडान पावल्यात. अशें फ्रस्ट्रेशनाच्या लेवलार पावले ना अजून, पण पावपाक निराशेच्या शक्यता. फुडें येवंक संगीता, शकता. Yes. तुजे कडल्यान अपेक्षा आसा. बायलांच्या क्षेत्रांत खूब बरें चल्लां. जेन्ना पोर्तुगीज टायमार बायलो घरान आसतल्यो त्यो आतां शाळेन पावल्यो, त्यो एग्रेसीव जाल्यो, त्यो रस्त्यार आसात, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसात, शिक्षण क्षेत्रांत आसात. अशे तरेची गुलाबी चित्र तुवें उलयतालें. प्रत्येक बायलेक स्वताच्या जीवनाचो निर्णय, स्वताच्या जीवनाचो कंट्रोल स्वता कडेन दवरपाक मेळप, स्वताच्या जीवनाचे डिसिजन स्वता घेवपाक मेळपान जी प्रक्रिया जावपाक लागून तिका एम्पावर करप, तो दॅट इज कॉल्ड एज एम्पावरमेंट. स्वताचे संबंधीचे निर्णय ती स्वता घेवंक शकतली. स्वताच्या जीवनाचो कंट्रोल जाता तितलो बायले कडेन आसतलो, ना समाजा कडेन, ना फॅमिली कडेन, ना दादल्या कडेन, ताका तो एम्पावरमेंट. सो जेन्ना हांव गोंयची एम्पावरमेंट म्हणटा जावं जो गोंयच्या बायलेची एम्पावरमेंट म्हणटा तेन्ना राजकीय जावं सामाजीक तशेंच आर्थीक क्षेत्रांत तिणें फुडें येवचें, तिच्या निर्णयांक म्हत्व येवचें, तिणें डिसिजन मेकिंगाच्या प्रक्रियेन तिचो सहभाग जावचो. म्हणून तिका शिक्षणान, तंत्रज्ञानान, तिची हेल्थ सुदृढ करपाक लागून तिका ह्या सगळ्या गोश्टी, ह्या साधन सुविधांनी ती समृद्ध जावन तिणें राष्ट्र निर्माणान स्वताचो एकदम जीव तोडून म्हणजे वॉटेवर टू हर बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी तिणें तो कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. हेका लागून जे प्रयत्न जावंक शकता, जावं करपाक जाय ते म्हणजे तिची एम्पावरमेंट. सो त्या पार्श्वभुमीचेर आमी गोंयान ओवरऑल एक आढावो घेतलो जाल्यार लिटरसी रेट आमची जी गोंयची आसा ती 84.66% आसा बायलांची, एज कम्पेर्ड टू दादल्यांची वीच इज 92%. इज कमी आसा फायन, बट स्टील इट इज मच बेटर दॅन 70% ओवरऑल. नो लेट मी एक म्हाका मातसो आढावो घेवनीच. एकच मिनट दिता मागीर तुका हांव तुजे बरें येतलो. म्हाका तुजे कडेन एकच जाय. आर यू हॅपी हय ओवरऑल. बट हें सगळें आसता आसती हें थियोरॉटिकल जालें, हें एम्पावरमेंटाचें म्हजें विजन जालें. पूण ऑन ग्राउंड झिरो क्रायम्स इन वीथ रेफरन्स टू गोवा, टू वुमन इन गोवा आर इन्क्रिजींग. एक स्टॅटिस्टिक्स जी म्हाका खूब खटकल्या जी इज 2021 नॅशनल हेल्थ सर्वे जी युनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीन रिलीज केल्या तातूंत सेक्स रेशियो गोंयचो 774 वर्स्ट इन द कंट्री. आनी आमी शिक्षीत बुद्धिवादी राज्य म्हणटात. ओवर गव्हर्मेंटा कडल्यान वेगवेगळी हें आयली कितें नो इट इज
नॉट अ प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन. पूण ही गव्हर्मेंटाच्याच संस्थेन युनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जेन्ना म्हणटा दर 1000 दादल्या फाटल्यान 774 बायलां आसा, इट इज अ कॉज ऑफ म्हाका दिसता ही सगळी चर्चा आमी आयकच्या उपरांत अशें काय आमी विभाग करया. म्हाका दिसता सुरवातेक आमी इंडस्ट्री आनी बिझनेस ह्या विशयाचेर उलोवया. ताजे नंतर तातूंत भितर पर्यावरण आयलो, तातूंत भितर संतुलीत विकास आयलो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आयलो. ताजे नंतर आमी पॉलिटिक्सार उलोवया. पॉलिटिक्सान म्हाका एकच म्हणपाक जाय, सचिन तेंडुलकरान जें सांगलां हय एग्रीकल्चराक स्कोप आसा, फ्युचर आसा, खंयचोय स्कोप आसतलो, लँडच आमचे ना. व्हेरी गुड. सो आमी हे हाजेर उलोवया. सो आमी पयलीं हांव मागतां की तुजे कडल्यान दामोदर कोचकर तुजे कडल्यान येवया की इंडस्ट्री गोंयान भितर वाडना, इंडस्ट्री गोंयान भितर जें कितें सोंपेपणां मेळपाक ती मेळना, इन्वेस्टमेंट भायल्यांनी येना, ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय कितें खटखटी आहात. आनी दुसऱ्या कडल्यान आमचे पयलीं ट्रेडिशनल येदो व्हडलो पयचो उद्योग खंयचो, फिशरीज, मायनींग, टुरिजम हांकांय उतरती कळा लागल्या बिकॉज ऑफ भांगराची तांतयां दिवपी कोमी कशी कापून खावप. हातूंत भितर तिनूय ह्या क्षेत्रां भितर तो आमचो उद्योग जालो. म्हाका तुजें कमेंट जाय. हय आतां पळय तिनूय हाचेर उलयता हांव. मायनींग कितें जालें, मायनींग पयलीं कोणें कोमी खाल्ली ती ताचेर आमी भाश्य करचें न्ही. आतां कशी ती खातले, कितल्या प्रमाणात, कित्याक मायनिंगाचेर तूं जगतलो अशें ना. कित्याक मायनींग इज अ लिमिटेड रिसोर्स. ते मायनींग रिसोर्स तूं कसो फुडल्या पिढीक दवरतलो. ताणें म्हटलां तशें फुडल्या पिढीचें तें खावन वचपाचें ना. बरोबर. सो सेकेंड येता तें फिशींग. फिशींगूय आमचें कितें आशिल्लें, फिशींग जी रेगुलर फिशींग आशिल्लें पळय हातून वताले बोटीन बिटीन, ते आतां बिकॉज ऑफ टॅक्नोलॉजी इट इज नाव ओपन. तुका रिस्ट्रिक्टेड तुका सी एरिया ही तुका रिस्ट्रिक्शन ना. कित्याक भायलो कोणूय येवन तुजें नुस्तें घेवन वचपाक शकता. ओके. आतां मेन तुका जर तुजी इकॉनॉमी वाडोवपाक जाय जाल्यार विदीन गोवा जे बिझनेस जाता तातूंत कंट्रिब्युशन जाता. आतां चडशे गव्हर्मेंट आतां कितले जनरेट जाता ताचेर उलयना. तुवें बारीक पळयलां आसतलें, गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, आपल्याक लोन 100% घेवंक मेळटा, ताच्या भितर आपूण कमी घेता, म्हणजे लोनाचेरूच उलयता. आतां हांव कितें म्हणटा, कितले तुजी आतां तुजें जीएसटी जनरेशन आसा पळय तें वाडोवपाचेर विचार जावपाक जाय. तुजें कंट्रिब्युशन जावपाक न्ही. फाल्यां तूं गोवा म्हणटा तो सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय. तूं हांव म्हणटा तुजे कडल्यान स्पश्ट मत जाय. उद्योग गोंयान कित्याक येनात, गोंयान भितर इन्वेस्टमेंट कित्याक येना, गोंयान भितर गुंतवणूक कित्याक वाडना, गोंयान भितर अशे तरेचे इंडस्ट्रींतली उलाढाल कित्याक वाडना. ती उलाढाल वाडना म्हणल्यार ती सगळ्यांनी म्हटलां तशें. सी बेजीक हांव स्पश्ट सांगता, हातून एक म्हणजे करप्शन. एक्झॅक्टली. तूं उदोळच्यान हो शब्द कित्याक काडना रावतलो. नव्यो इंडस्ट्री येनात कारण सरकाराक, मंत्र्यांक, आमदारांक पयशे चारचे पडटात. ना, एक कितें जालां, सी हाका सगळ्याक फक्त तूं मिनिस्टर आनी कोण पावर पोजिशनार आहा ताचो दोश दिवंक शकना. कित्याक जाणा, सी हांकां निवडून हाडपी आमीच आसा. तूं फाल्यां तांचे कडेन तांचे पयशे घेवनूच तूं तांकां निवडून दिता. सो करप्शन स्टार्ट्स एट आवर लेवल. आनी तांकां ते रिकवरी करपाकूय बी तांकां काम करचें. हे सगळे कित्याक आसले जाणा, हे सगळे आसल्यात तूं गोलमाल करता म्हणून. इट इज ट्रू दॅट तूं ताकाच एकट्याक बोट दाखोवंक शकना. हांवें पळयल्या जे सिन्सियर राजकारणी आसा पळय, जे पयशे करना, ते दुसऱ्या फावटी निवडून येना. सो तांचे मेन. तूं हांव तशें म्हणना, तूं स्वता गोवा इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचो अध्यक्ष. तुज्या आयच्या वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीची अवस्था कितें आसा? त्या अवस्थेन भितर गोवा स्टेट इंडस्ट्रीचो फक्त वेर्णाचो न्ही, सगळ्याचो परिस्थिती 24 इंडस्ट्रियल हातून परिस्थिती सारकी बिकट आसा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीची एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड दीस इज कन्सर्न. आतां वेर्णाची हांव तितली परिस्थिती ना म्हणटा. कित्याक वेर्णा आमी कितें केलां, आमी इंडस्ट्री टुगेदर येवन आमी गव्हर्मेंटाचेर अवलंबून ना. आमची झाडां आमी कापतात. आमी मिडियन पळयलं, तूं कितें म्हणटा, वेर्णा आयला तुका सारकें चकचकीत दिसता. कित्याक तुम्ही काम केलं. निलेश बोर्डे तूं स्वता बिझनेस शिकयता आनी तूं एक स्वता राजकीय विश्लेशकय बी. तूं राजकीय चर्चेन भितर वांटेकार जाता आनी खूब परखड मतां मांडटा. ही सगळी आमी आतां जी पळय परिस्थिती ताणें जी पळय कितें सांगली बिटवीन द लायन्स तुका खबर आसा. तुजें स्पश्ट मत, इंडस्ट्री गोंयान वाडटली जाल्यार कितें करपाक जाय?
इंडस्ट्री गोंयांत वाडटली जाल्यार सर द ओनली थिंग दॅट इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर विजन अँड स्ट्रॅटेजायझेशन. आतां तुमकां एकच एग्जांपल दिता. यू आर सेईंग दॅट आमी रोड्स बांदता, रोड्स वायडन करता, रोड्स व्हडले करता. तुमी प्लॅनिंग खंय चुकता ते फक्त चिंतपाचो गजाल आसा. ओके, सो यू हॅव अटल सेतू दॅट गेट्स क्रिएटेड. स्पीड वाडटा, ट्रॅफिक बरी करून वता, पण खंय पर्यंत वता? ओन्ली अप टू ओकेरो सर्कल. ओकेरो सर्कल जावन मागीर तो जो एक बॉटलनेक येता, मागीर ते चिंतूकूच ना अशें म्हाका दिसना. पण कितें तरी त्याचो ना चिकून हांव तुका सांगता, हांव थंय 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 ना 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 हांव ताका उलोव न्ही. थंय 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 एक थंय एक पूल येवपाचो आशिल्लो जो फुडें कनेक्ट जावपाचो आशिल्लो दुसऱ्या हाका. थंयचे बिझनेस हावजीस, थंयचे जे पळय दुकानां ताणें विरोध केलो. बिझनेसान कितें शिकयता, जेन्ना तुमी बिझनेस करता आनी यू आर डिपेंडंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यू शूड ऑलवेज डेव्हलप युअर स्ट्रॅटेजीज अराउंड युअर विकस्ट लिंक. करेक्ट. म्हणटकच तुमी जी विकेस्ट लिंक आसा ती विकेस्ट लिंक पयलीं शोधून काडची पडटली. दुसरी गजाल, खंयची डेव्हलपमेंट करतात, तुमचो विजन जो आसपा जाय तो फुडलो 25 ते 30 वर्सां फुडलो आसपा जाय. तिसरी गजाल, बिझनस जर तुमकां वाडपा जाय जाल्यार यू हॅव टू नो वॉट इज द इंडस्ट्री दॅट इज रिक्वायर्ड इन अ प्लेस लायक गोवा. करेक्ट, गुड पॉयंट. पांचवो पॉयंट तुमी जर पळयत जाल्यार यू शूड नॉट हॅव टू मीट एनी लोकल कॉर्पोरेटर MLA टू स्टार्ट अ बिझनस. Good. हांव अमेरिकेन बसून सुद्दां हांगा गोंयांत कंपनी स्टार्ट जावपा जाय, वीच इज वॉट वी कॉल एज ईज ऑफ डुईंग बिझनस. Correct. ओके, म्हणजे इतकी सगळी तुम्ही मॅडम जर स्टॅटिस्टिक्स दिलं त्या पद्दतीन वी आर बेस्ट इन लिटरसी रेट, वी आर हायेस्ट इन GDP, वी आर हायेस्ट इंटरनेट युजर्स इन द कंट्री पर कॅपिटा. आम्ही जर इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलं जाल्यार आमच्या कडेन सगळ्यात पर कॅपिटा सगळ्यात चड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. मागीर ईज ऑफ डुईंग बिझनसान आमी इतके सकयल कित्याक? झारखंड इज अ प्लेस. हांव तुका उलोवपाक दिता, हांव तुका उलोवपाक सिद्धार्थ न्ही हांव तुका जाप दिवपाक दिता, पूण ताजे पयलीं हांव आतां अभिजीत प्रभुदेसाय कडेन तुका सगळ्या प्रश्नांक जाप दिवपाक मेळटली. हय, हांव दोगांयकूय मातसो रिस्पॉन्स दिता. पयलीं म्हणल्यार तुमी सारकें म्हणलें की आमी कितें करता जाल्यार भुरग्यांचें चिंतूंक जाय. आनी मायनींग जे तुमी म्हणटात, इंटरजनरेशनल इक्विटी म्हणल्यार दुसऱ्या मुखाल्ले पिळग्याक आमकां मेळटा तें मेळूंक जाय, हें आमी कांय हाजो विचार करूंक ना. आमी ऑलरेडी 40-50 जनरेशनाचे ओर ऑलरेडी काडला. अभिजीत एकच मिनिट राव. सारकें. एक म्हत्वाच्या मुद्द्याक तुवें आतां चर्चेक सुरवात केल्या, खूब म्हत्वाचो विशय, पूण तो मेरेन एक ल्हानसो हांवें ब्रेक घेतात. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. गोमंतक वृत्तपत्राक 62 वर्सां पूर्ण जाल्ल्याच्या हेतून आमी एक चर्चा हांगा सुरू केल्या. काल, आज आनी फाल्यां आनी सिंहावलोकन गोंयच्या वेगवेगळ्या प्रश्ना कडेन आतांचें जनरेशन आनी तज्ञ कशे तरेन पळयतात ह्या प्रश्नाक जाप सोदपाचो प्रयत्न आमी आशिल्ले अभिजीत प्रभुदेसाय तुमचे कडेन. रिस्पॉन्स करता की मायनींग आमी ऑलरेडी 40-50 जनरेशनाचो ओर ऑलरेडी आमी चोरलो. आमचे जनरेशनान आमकां आनी अधिकार ना हात लावपाक आनी 10-20 वर्सां. ते जाग्यार आमी ते एरियांत रेस्टोरेशन, जमीन परत सारकी करची, एग्रीकल्चर आमचे आनी आमचे उदकाचेर पळय उदकाचेर मुखार झगडीं जावपाची आसा. आमचें उदक आमच्या दोंगरांनी आसा तें आमी सांबाळपाक जाय. हें सगळें कार्य आमचे मुखार आसात. हें आमचें मायनिंगाचें जालें. फिशरीज आमी उलयतात, फिशरीज आमच्यो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्यात. सगळ्यांक खबर आसा, एक दीस जी भरभराट आसताली, एबंडन्स, नुस्तें येवन बिचाचेर पडटालें, आमकां नुस्तें सगळें धाकले व्हाळांनी नुस्तें आसतालें, धाकले पोंडांनी गोंयचे खुबे ना जाले, गोंयचे नुस्तें ना जालें, सगळें सोंपलें. सो फिशींग आमी इंडस्ट्री पयली जाल्यार हें स्पश्ट जाता की एनवायरनमेंट आमी परत आमचो रिस्टोर करूंकूच जाय, ना जाल्यार आमच्यो ह्यो सगळ्यो इकॉनॉमीक एक्टिविटीज सोंपतल्यो. ह्यो सगळ्याक लागता. आनी इंडस्ट्रियल एस्टेटीचेर हांव उलयतां, हे जे आमचे पठार आसात, प्लॅटोज आसात, हे आदीं पयलींचे लोक देवचाराची आड नाल्यार देवाचो जागो म्हूण थंय एक घर सुद्दां बांदूंक ना आनी ते लोकांक ज्ञान आशिल्लें. पूण आयज आमी कुड्डे कशे हे जे उदकाचे जे प्लॅटोज आसात, उदकाचे जे टांक्यो आसात देवान दिल्ल्यो त्यो आमी सोंपयतात. आमचे गोरवांची ग्रेझींग लँड्स, गोरवांक आमी इम्पॉर्टन्स दिता जाल्यार आमकां हे प्लॅटोज परत तांची जमन्यो गोरवांक दिवपाक पडटल्यो.
हे आमचे मुखाल्ले डेव्हलपमेंट सारकें जातलें जाल्यार ही वाट. आनी ही जमीन हांव इतलें सांगूं सोदतां की ही जमीन रडटा. दीस कोणाकूय दिश्टी पडना पूण रडटा. ह्या जमनीत जे कितें जीव आसा, फातर आसा, सगळे रडटात. आमचे पुर्वज सगळे रडटात आनी आमची येवपाची पिळग्यो सगळ्यो रडटात. प्लीज जमनीचो उपयोग आनी बदल नाकात. जमीन आसा तशी प्लीज दवरात, हे सगळे म्हणटात. पण हांवें कितें म्हटलां पळय, आमी थोडो जागो जो इंडस्ट्रीक केला, आमी नवो इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडनाका, पण ते ज्यो एलोकेट केला ताचो योग्य प्रकारे जर यूज केलो न्ही जाल्यार जे गोंयाक जे कंट्रिब्युशन जाय ते तितले जमनीनूच आमी करूंक शकता. अफेअर वाडोवन एफिशियन्सी जर वाडयली. आता तुम्ही सगळ्यांनी इतले वेळ थंडपणान आयकुपी सिद्धार्थ बाब कोगळकराक उलोवपाक दिवपाक जाय. हांव वदोवच्यान सगळ्यांचें आयकलें. म्हणजे पयलीं ओपनिंग करपाक म्हाका दिलें जेन्ना सगळे जाण थंड आशिल्ले आनी आतां तापतकीर तूं म्हाका आतां उलोवपाक सांगता. पूण एक लक्षांत येता की अभिजितान म्हणलें डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. म्हाका दिसता ही एक टूल किट गँगूच आसा. हांव स्पश्टपणे सरळ उलयतां की खंय तरी हांगाच न्ही भायर बसून वचून डेमोक्रेसी लोक निवडून दिता. इलेक्शन्स आर हॅपनिंग. राजस्थानाक आज काँग्रेसचें सरकार आसा, दिल्लीक आज एल्विसाच्या आपाचें सरकार आसा. ही खंयचे तूं खंय आसा? नाही तूं खंय आसा ना ना सॉरी नाही म्हणजे तुमचे जेन्ना न्ही दिल्लीक जेन्ना आप सरकार येता एल्विसाचें तेन्ना एल्विस म्हणटा डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉंग. ताणें एक स्टेटमेंट केला. गोंयांक जेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट केला की डेमोक्रेसीन भितर आमदाराक चोरून म्हणनात. नाही पण आतां म्हाका दिसता पळय म्हणजे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. सगळे जाण हांगा राहुल गांधी पर्यंत ते हांगा पर्यंत उलोवपाक लागल्या ते देर इज समथींग डेफिनेटली अ मिसडायरेक्शनल स्टेटमेंट्स. डेमोक्रेसी इज व्हेरी स्ट्रेट, आय मीन व्हेरी स्ट्रॉंग इन इंडिया. दुसरें जे पळय सगळें नेगेटिविटी तयार करपाचो एक प्रयत्न जाता. खंयचो इंडस्ट्रियलिस्ट हांगा येतलो इन्वेस्ट करतलो. हांगा IIT असलो प्रोजेक्ट आमी ओपोज करता. हाजे फुडें आनीक दुर्दैव खंयचें काँग्रेस. तूं काँग्रेस जाता ओके. काँग्रेस खंय IIT वचात थंय ना, हांगा IIT ना पण IIT नाका म्हणना कोण. IIT कोण नाका म्हणना. सिद्धार्थ बाब हांगा पार्टीचो राहुल गांधीचें नांव घेवन कित्याक नेगेटिविटी? वाय दीस नेगेटिविटी? वाय दीस ऑपोजिशन फॉर एवरी प्रोजेक्ट? तुवें IIT म्हणलें न्ही, तुवें IIT म्हणलें न्ही. IITक लोकांचो विरोध ना. IITक लोक म्हणटात वर्टिकल जावचें. ज्या पद्दतीन ते 100 एकर जमीन बाकीचे खंयी तुमी हांव आतां म्हजो भाव IIT पवयच्यान शिकला. हांव IIT ताजो चलो IIT चेन्नय आसता. आय हॅव विजिटेड दीज IITs. IITs आर ऑल ग्रीन कॅम्पसीस. इट इज नॉट डेट IITक तुमी जागो दिलो सगळीं झाडां मारून ते सगळें करतले. हांगा डेलिबरेटली मिसकन्सेप्शन करून मिसडायरेक्शन स्टेटमेंट दिता. आनी हाजो दुसरो मुद्दो हांव मानता. एक म्हणजे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. कितें म्हणलें आतां तो राहुल गांधी वता इंग्लंडाक वता डेमोक्रेसी इन डेंजर. आतां हांगा डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. खंयची डेंजर डेमोक्रेसी? म्हणजे हाजो तुमी लोकांक मान दिना. लोकांचे हाजो म्हणजे लोकांचो अपमान करप तुमचो हे अधिकार जाला ना. प्रश्न असो आसा उद्योगाक भितर म्हाका उलोवं न्ही. उद्योगाक भितर मेकळेपणां सोंपेपणां दिवपा खातीर जेन्ना आमी अशी नेगेटिविटी तयार करता, जेन्ना आमचो IIT असलो प्रकल्प आमी ओपोज करता, जेन्ना आमची तानमार लायन आमी ओपोज करता, प्रत्येक रोड वायडनींग आमी ओपोज करता, तेन्ना खंयचो इंडस्ट्रियलिस्ट हांगा येवन आमकां इन्वेस्ट करतलो? वचत थंय उठ्ठा ओपोज करप. वचत थंय इट हॅज बिकम अ प्रोफेशन. हो मुद्दो तुम्ही ऑपोजिशनान आसतले. हांव विचारलें तुम्ही ऑपोजिशनान आसतना एक्झॅक्टली SEZराचो ओपोजीट आमी केल्लो. SEZ पॉलिसी बाय SEZ पॉलिसी एल्विसाक विचार. आयकय SEZ पॉलिसी एल्विसाक विचार. ज्या काँग्रेसीन SEZ पॉलिसी हाडली देशभरान SEZ पॉलिसी स्क्रॅप जाली. गोंयाकय स्क्रॅप जाली. म्हाका अभिमान आसा SEZ पॉलिसी अगेन्स्ट हांवूय आशिल्लो. जेन्ना SEZ आयली तेन्ना तुम्ही विरोध केलो न्ही. मागीर तेन्ना इंडस्ट्री येवपाक लागून तुम्ही बंदी कित्याक हाडली? तुम्ही सांगूंक जाय आशिल्लें SEZ पॉलिसी SEZ पॉलिसी चान्स दितात ना उलय. हांव आतां उलयतां आयकय म्हजें आतां आयकय म्हजें. हांव उलयतां हे डेमोक्रेसी इन डेंजर. दुसऱ्याक उलोवपाक दिवप ना. ऑपोजिशनान आसतना
तुमी प्रत्येक आंदोलनान वतालेच, मनोहर पर्रीकार थंय वतालोच, Yes. हाचो अर्थ असो की ऑपोजिशन आसतना तेन्ना सत्ताधारी पक्षान हाडिल्ले सगळे प्रकल्प ऑपोज करप. आमी ऑपोजिशन आसतना डेव्हलपमेंटाक केन्नाच विरोध केलो ना. 4 म्हयन्यान जेन्ना काँग्रेसीन जुवारी पूल बांदता म्हणलो आमी केन्नाच विरोध करूं ना. बांदलो ना ती वेगळी गोष्ट. कॅसिनो काँग्रेसीन हाडले, केलो विरोध आमी. येस, आमी आतांय सांगता, आय विल गो ऑन रिकॉर्ड. जर भारतीय जनता पक्षान जर विरोध करूं नाशिल्लो, जर मनोहर पर्रीकर रस्त्यार येवं नाशिल्लो जाल्यार आयज फक्त 5 आनी 6 कॅसिनो आसतले आशिल्ले, 19 कॅसिनो आसतले आशिल्ले मांडवीन. ओके. तातूंतले 19 एक मिनिट हांव कंप्लीट करूं ना अजून. हय. हांव कंप्लीट एलवीज हांव आय कंप्लीट इट. इतलो नेगेटिविटीचो आमी सूर आमी एक करता. म्हाका दिसना गोंयांक कोणूच येतलो असो. Who will want to bet his money here by setting up an industry where he'll be opposed for everything and everything? The point is opposition आसा म्हणून इंडस्ट्री येना. ना एक्झॅक्टली. Okay. वी हॅव टू You made your point. आणि SEZ जो पळय हृदयनाथान म्हणला, हय. SEZ पॉलिसी वॉज फॉर लँड ग्रॅबिंग. Okay. म्हजो आतां एलिगेशन आसा Okay. तेन्ना आशिल्लें, तेन्नाय बी Exactly, ऑपोजिट. good point. म्हाका एकच सांगपाक हय, जाय. हय. हांव एकच मिनीट घेता पळय. हय. हांगा डेमोक्रेसी इन डेंजराचेरूच आतां कितलो टायम गेलो. हय. थंय नाका ना, ज्या जाग्यार time राहुल वचपाक गांधी जाय, काडलो. वचपाक जाय. कित्याक आमी तुम्ही पळय, democracy in danger. आयक सगळ्यांत Democracy in आयक. danger. आमचे मेन मुद्दे कितें? आमचे मेन मुद्दे आज 61 वर्सां जेन्ना गोमंतकाक जाता हय. त्या विशयाचेर आमी उलयता. आनी गोंयांत काल आज आनी फाल्यां फाल्यांचे उलया. हय फाल्यां हांव म्हणटा डेमोक्रेसी इन डेंजर तें आतां सद्याक नाही, मातसो राव नाही, तूं उलयलो हय. हय मातसो राव आता हे पळय आतां कितें आहा? कालची परिस्थिती आमी म्हाका दिसना खंयच्याय पॅनलान BJPचें नांव घेतलां किंवा काँग्रेसचें कोण राहुल गांधी कोणाचें नांवच घेवंक ना. तुवें पयलीं सुरवात केली तें सोड. म्हाका एकच म्हणपाचें आसा, कालची जर गोश्ट सांगत, कालची सगळीं स्कॅमां पळय म्हणटा ती 2012च्या पयलीं कोणें गाजयली? BJPन गाजयली. Correct. आतां ताणें एक उल्लेख केलो की 4 म्हयन्या भितर ब्रीज बांदता. म्हाका खबर ना कोणें सांगलें ते 4 म्हयन्या भितर. जर काँग्रेसच्या कोणें सांगिल्लें तो काँग्रेस आतां आसा खंय? म्हणजे ताणेंच सांगिल्लें. तेच उलयतात, तेच सगळे डिस्पोज करतात. सांगता तें ताज्या मुद्द्याक म्हाका एकच म्हणपाक जाय, कालची स्कॅमां आतां खंय गेली? मायनींग स्कॅम. मायनींग ताणें सांगलें आमी 40 पिळग्यांचें मायनींग खालें म्हणून. आय डोंट नो खरेंच आमी 40 लोकां पिळग्यांचें मायनींग खालें जाल्यार, पूण बोवाळ करपी तेच आशिल्ले. आज ते स्कॅम खंय गेले? अशे स्कॅम. म्हाका थोडे पॉयंट सांगूं जाय. डेमोक्रेसीचो अर्थ कितें? लोकशाही म्हणजे लोकांचो रूल. हय. म्हणल्यार आमगेली संस्था आसात, ग्रामसभा आसा, ग्रामसभाक पावर ना म्हणटात. आमची बायलो थंय येतात, शेकड्यांनी येवन बसता, बाबा आमकां हें नाका. सरकार ते फोर्सान पुलीस हाडून ते रान काबार करून लोकांचे पोट मारून जमनी कोणा दिवपाक सोदतात. हें सारकें ही डेमोक्रेसी म्हणल्यार लोकांचे तुमी आयकनात. हांव म्हणटा डेमोक्रेसी म्हणल्यार आमी तुमकां वोट करून इलेक्ट करून हाडल्यार नॉट टू डू वॉट यू वॉन्ट. तुमी लोकांक विचारूंक जाय आनी लोकांक जाय तेंच जावपाक जाय, दुसरें न्ही. लेट मी फिनिश. वेट देर इज मोर. आयज आमचे गोंयांत सायन्स ना. तुमी म्हणटा इंडस्ट्री. अरे रेजांव ना. रेजांवान उलोवपाक मेळटा. नाकाशिल्लें कितें उलयतात. पॉलिटिक्स हाडटात, रिलीजन हाडटात आनी कितें. लेट मी फिनिश. आमकां जाय रेजांव. वी शूड बी रूल्ड बाय लॉजीक, नॉट बाय इंडिविज्युअल. हांव तूं तो ताजो हें चलना. वी हॅव टू थिंक ऑफ आवर चिल्ड्रन. देर इज नो सायन्स. Good point. सायंटिस्ट लेट मी प्रश्न आमचे सायंटिस्ट उलोवपाक शकनात आनी आमचे ऑफिसर्स गव्हर्मेंटाक कामां आसा तो मनीस जाल्यार तो सामको. अभिजीत हांव ताजो प्रश्न जो हांवूय वर्तमानपत्रांतल्यान सतत मांडटा, विकास कोणा खातीर? घटनेन आमचें म्हणलां मायनींग हें लोकांचें म्हणटकीर तें फुडल्या जनरेशनाचेंय आसता. अशे वेळार वाय नॉट कन्सल्ट NGOs, वाय नॉट कन्सल्ट एक्सपर्ट्स? सरकारान आशिल्ले 25 जाणच गोंयचे बद्दल ठरयतले काय लेट्स एक मतैक्य करनात? कित्याक ताका मतैक्य जायना आशिल्ल्यान सतत लोकांचो विरोध, सतत आंदोलनान प्रकल्प बंद पडटात. हांव आतां सांगता तुमकां. हांव गोंयची भौगोलीक परिस्थिती तुमकां सांगता. म्हणजे गोंयांक वन ऑफ द हायेस्ट रिजर्व म्हणजे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नॅशनल पार्क आनी वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज धरून our entire eastern side is protected. That is about 30%. We have got another 12% or 13% which is government forest. Yes. आनी आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर डिनोटिफाय करून भायर सरिल्लो. माते सुप्रीम कोर्टात देखून गेलो. ना. तुम्ही फॉरेस्ट मिनिस्टर करतात. ताज्या फुडें वचून आमचे प्रायवेट फॉरेस्ट 3-4% आसा.
जवळ जवळ 47% ऑफ गोवाज लँड इज फॉरेस्टेड लँड But ऑफ वेरियस SSI ऑफ तरी- वेरियस तरी असताना- तरी असताना. वेरियस ताका उलोवन येस. हय ताजे फुडें आमचे ऑर्चर्ड आनी बाकीचे जर पळयत जवळ जवळ 17 ते 18% आमचे ऑर्चर्डांनी कवर आसा, 7 ते 8% आमचे रिवरायन आनी वॉटर बॉडीज कवर्ड आसा. दॅट मिन्स अरावंड 67 to 68% ऑफ गोवाज लँड is as it is with natural cover, whether it is water, Okay. grassland. Okay. आमच्या फुडल्या पिळग्यांकूय आमी चिंतपाक जाय. वी हॅव टू हॅव सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, नो डाऊट अबाउट इट. Correct. आय हॅव नो सेकंड थॉट्स. म्हणजे निलेशान Correct. उदो सांगलें, अभितान सांगलें, सगळ्यांनी सांगलें, Correct. दामोदरान सांगलें, सारकें. येस आमकां जी मार्डानां राखपाक जाय राखपाकच जाय, ताजेर नो डाऊट, नो कॉम्प्रोमायज. पूण ज्या जाग्यार आमकां इंडस्ट्री जाय, ज्या जाग्यार आमकां रस्ते जाय, ज्या जाग्यार आमकां एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जाय, थंय आमकां येवपाकच जाय. आय एम अ प्रोडक्ट ऑफ गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी. हय. फार्मागुडी हें एक म्हारान. हांवें म्हाराना थंय 4 वर्सां कडलें. आय वॉज ऑलमोस्ट अ परमनंट हॉस्टेलायट. हांव घरा येत नाशिल्लो. हय सो आय हॅव सीन द डेव्हलपमेंट देर. आय हॅव सीन हाव द विलेजीस आर बेनिफिटींग. ओके सो वी नीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेव्हलपमेंट. Okay. अशें म्हणपाक शकना की म्हाका हें नाकाच, म्हाका Okay. तें नाकाच, Okay. मोबायल टावर सचिन नाकाच, सचिन मोबायल तें- जाय. हांव येता तुजें मरे. सचिन तेंडुलकर हय म्हणजे हांव धारबांदोडा तालुक्यांतल्यान, हय. बारावो तालुको गोंयचो. बरोबर. आणि थंय आतां आमी उलयले, सिद्धार्थ बाबान सांगलें की आमकां तनमाळ जाय. बरोबर, तनमाळ जाय आणि बाकीचे डेव्हलपमेंट जाय. आतां आमी थंय फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आयली. 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आमी बरोबर. दिली तांकां. सारकें. खंयची सहकार क्षेत्राची जमीन दिली. हय. आणि तांचो जो मेन कॅम्पस आसा गांधीनगर, थंय 50,000 स्क्वेअर मिटर. आतां गोंय इज लँड स्टाव, थंय आमी तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर दिता आणि थंय तांगेली 50,000. बरें, ओके, दिवया. लॉ स्कूल येवपाचें आसा थंय. धारबांदोडा तालुका हो एग्रीकल्चर तालुका, भरपूर एग्रीकल्चर आसा. पूण थंय एपीएमसीक जाय, समज एपीएमसीक एक 25,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय जाल्यार अजून अलॉट जायना. कोणा खातीर? म्हणजे शाश्वत विकास जाय. एपीएमसी वील बेनिफीट सो मेनी ऑफ द लोकल फार्मर्स. करेक्ट. बरोबर. बरोबर. म्हणजे आमकां एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट नाही हांव परत तुजे म्हऱ्यानूच येता. हांव तुका हांगा आपयलो तो सरकारचो प्रतिनिधी म्हणून ना, ना, न्ही. तूं एक of course. Yes. युवक तूं जरी सत्तेदरे कडेन संबंदीत आसलो तरी तूं युवक, तूं एक इंजिनियरींग बॅकग्रावंड आसा आनी तुका गोंयचो कळवळो आसा. हे लक्षात दर. हांवें इतले लोक आपयल्यात, सगळ्यांक गोंय- हे सगळ्याक लोकांक, जे लोकांक आपयल्यात न्ही, हे गोंयकारचे फुडार घडोवपी हे लोक. आनी तातूंत तुकाय हांवें धरला. डेफिनेटली. हांव ना आय एम नॉट. बट ताका उलोवं ताका उलोवलें हांव तुजे बरें येतलोच. म्हाका सिद्धार्थ बाब जाय तें अशें की ताणें म्हणलें तशें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना गोंय, तुवें म्हणलें न्ही, इतलो फॉरेस्ट आसा. 43% आमचे कडेन फॉरेस्ट 47, आसा. आमचे कडेन एका अर्दान दर्यावेळा थंय हात लावपाक मेळना. आमचे कडेन ऑलरेडी निर्धारीत जे पळय कितें केल्लें आहा तें प्लॅनिंग आमी करून दवरलां. अशा परिस्थितीन भितर खंयची लँड कित्याक दिवप? आमकां IIT जाय, आमकां NIT जाय, आमकां बिर्लाचे कॉलेजी जाय, आमकां सगळेंच जाय. आमकां 2 विमानतळ जाय. तुका स्वता अशें दिसना? तूं जरी BJP नासलो तरी BJP वेगवेगळ्या एका तेंपार आमी पळयलां हांव आतां फाटले किमान 40 वर्सांची सरकारां राजकीय पक्ष पळयतां. सत्ताधारी पक्षांतल्यान सुद्दां आपल्या पक्षाक, आपल्या सरकाराक विचार दिवपी लोक जाय. डेफिनेटली. तुका स्वता अशें दिसना की जे पद्दतीन अशे तरेचो जो पळय डेव्हलपमेंट म्हणून जो पळय चडला तो डेव्हलपमेंट तकले वयल्यान उदक व्हांवन वचपाचो? ना, हांव ना म्हणटा. फॉर अ सिंपल रिजन. आतां आमी 4 लेनिंग ऑफ रोड म्हणटा फ्रॉम बेळगांव टू गोवा. त्या रस्त्यार कितले जाण मरता 2 लेनीन असल्या कारणाक लागून, ट्रकाक आपटून, बसीक आपटून. आमकां आमचे तरणाटे नाका, आमकां आमचे पॉप्युलेशन नाका, गोंयकार नाका. सिद्धार्थ बाबा जस्ट एड करता, 4 लेनींग करपा जाय. पूण आतां बेळगांवच्यान समज मनीस खंय एक्सिडेंट जालो, खंय अनमोड घाटां, जाल्यार ताका पणजे हाडचो पडटा. तिस्कार हॉस्पिटल आसा, आमी तें अपग्रेड करना. आमकां एक वटेन आमी म्हणटा की आमकां मनशाचे जीव सामको इम्पॉर्टंट, पूण तो जो गोल्डन आवर आसा टू ट्रॅव्हल फ्रॉम पयर फाटीं आतां एक्सिडेंट जेन्ना जालो ताका पणजे हाडचो पडलो. आज पणजे हांव येतालो जाल्यार पावूण वर डिले. तें समज अपग्रेड केलें खंय सामकें ESI हॉस्पिटल. तिस्कार. पयलीं आमी सांगलें लोकांक कितें की तें केंद्र सरकारचे ताब्या आसा, आज आमचे सरकारचे ताब्या. आमी अपग्रेड करपा जाय. दोनी ना डेफिनेटली हातून कांय दुमत ना. म्हणजे सचिनान जे सांगलां आय फुल्ली एग्री विथ इट. म्हणजे हॉस्पिटल केअर एवरीथींग शूड बी देर. पूण आतां आमकां 4 लेन रस्तो नाका, आमच्याच गोंयकारां खातीर नाका. आमकां जी पावर तानमारची जी येता
म्हणजे आमकां गोंयांक जर खंयच्यानय जर येतलो जाल्यार आमकां वेस्टर्न घाट हो क्रॉस करपाकच जाय. म्हणजे तो कारवारच्यान येवं नाल्यार बेळगांवच्यान येवं नाल्यार कोल्हापूरच्यान येवं नाल्यार सावंतवाडीच्यान येवं, आमकां घाट हो क्रॉस करपाकच जाय. ज्या जाग्यार आमकां कितें जाय, सिद्धार्थाचो कॉन्सेप्ट परत परत रस्ते ना, आणि पूल, रस्ते पूल न्ही. रस्ते आणि पूलच डेव्हलपमेंट आणि बाकी काय ना डेव्हलपमेंट. आम्ही सगळ्याचो डेव्हलपमेंट केला. डेव्हलपमेंट इज अ व्हेरी ॲबस्ट्रॅक्ट टर्म. फक्त रस्ते आणि पूल आणि हॉट मिक्स आणि फोडून उडय सगळें. पळयात रस्तो आय जस्ट ऍड द सायन्स खंय मिसींग आसा हय ना हय हय सायन्स खंय मिसींग आसा ते पळयात. रस्तो वायडनींग करपाक पयलीं ट्रॅफिक स्टडी करूंक जाय. बरोबर. आमी RTI घाल्यार ट्रॅफिक स्टडी ना ते 4 लेनी लागून. सो कोण डिसायड कित्याचेर डिसायड करता. एक्सिडेंट जाता जाल्यार एक्सिडेंट स्पॉटाचेर ते रिजन क्लियर करूंक जाता. रोड वायडनिंगाची गरज ना. सो वी आर सी आवर सिच्युएशन. आमकां रेजाव ना, आमकां सायन्स ना, आमचे इंजिनियर डिझायन करपाक शकनात. आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्सा इन्स्ट्रक्शन येता ते भाशेन नोट बरोवपाक पडटा. दिस इज आवर सिच्युएशन. संगीता तू खूब तेंप तुका आमी उलोवपाक दिलें ना, हाजो अर्थ आमी बायलांक उलोवपाक दिनात अशें न्ही. म्हाका निलेश सरांनी एक रेज केल्लो इशू आसा पळय, मुद्दो इज ऑफ डुईंग बिजनेस, ताचेर एक सामकें रिसंट फाटल्या विकाचें एग्जाम्पल सांगपाचें आसा. हांव गोवा IT प्रोफेशनलाचे मेंबर, कोर कमिटी मेंबर. तर फाटल्या विकान आमचो एक ब्लायंड 100% विज्युअली इम्पेर्ड एंटरप्रेन्युअर आसा मडगांवचो. ताची स्वताचें एक ल्हानशें सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट फर्म आसा. सो ताणें म्हाका म्हणलें कितें तर स्टार्टअपाच्यो ज्यो हें आसा ते खंय हांव म्हाका जाय त्यो यूज करपाक. वेर डू आय अप्लाय, हाव डू आय गो अबाउट. सो आय डिडंट वॉन्ट टू कॉल हिम ऑर ताका रनिंग अरावंड करपाक म्हाका लावपाक नाका आशिल्लें. सो हांवें स्टार्टअप सेलाक कॉल केलो, नंबर लागना. हांवें IT डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीर वचून तांचे नंबर्स घेतले आनी कॉल केलो, नंबर लागना. म्हजे कडेन IT मिनिस्टराचो नंबर आशिल्लो. हांवें तांकां मॅसेज घातली दीस 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 एंड म्हाका मातशी गायड करा एज टू हाव डू आय रिडायरेक्ट हिम. तांचे कडल्यान रिस्पॉन्स ना. म्हजे वळखीचो एक IT डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसा, सो हू इज अ डेप्युटी डायरेक्टर, ताका हांवें सांगलें. ताणें म्हाका सांगलें 1 वरान तुका फोन करता हा म्हणून अजून रिस्पॉन्स ना. फाल्यां हांव IT डिपार्टमेंटान वचून आय वील फॉलो इट. संगीता आमचे चर्चेचो जो कितें आप्रोच आसा न्ही तो अंदाज आमी एका निश्कर्शाचेर येतात. हांव म्हणटा परत एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक संदी दिता. आमी जी पळय चर्चा आयकली, ह्या चर्चेंतल्यान तुमच्या मनान जे कितें रिफ्लेक्शन्स आयले, आमी फुडें कशें वतले. कारण निमाणें हाका दोश दिवन ताका दोश दिवन कांय फरक पडना. हांव कांय वेळा पयलीं एल्वीस गोमसा कडेन उलयतालो. आतां BJP आहा, कांय तेंप पयलीं काँग्रेस आशिल्लें, काँग्रेसी तशेंच आशिल्लें. जी सरकारां पळय येतात ती त्या पयलींच्या सरकारा परस चड कशें वायट करप हें चिंततात. सो आमी फुडें कशें वतलीं हांव प्रत्येकाक उलोवपाक दिता. निलेश बोर्डे, तुजें ह्या संदर्भांतलें जें कितें आयकलें आनी आमी फुडें कशें वचप. म्हाका फक्त सर इतकेंच सांगूंक हें सोदता हांव. वी हॅव पॉप्युलेशन ऑफ 15 lakhs. येस वी हॅव हायेस्ट लिटरसी रेट. येस We have people who are educated. We have people who understand life. येस Right? Just have a vision. येस Don't talk about. आम्ही कितें करता, आम्ही सध्या फक्त लगोरी खेळटा. सारकें. सो इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट आम्ही फक्त एक विजन जर दवरत, Correct. थिंक अबाउट गोवा 25 years ahead. Why do I say about people like me, Siddharth Bab? Why we should think about it all the more is because we also have kids who are going to live after us. Correct. Alright? So we need to hand over this Goa as a gift to them. आम्ही सारकें. कशी गिफ्ट दितली. Good point. सारकें. सो दॅट विजन हॅज टू बी देर. दॅट 25 years डावन द लायन. नाल्यार खंयचेय तुमी पळयात, टुरिजम पळयात. आमी टुरिजम लोक कितें येता गोंयांत, पीपल कम फॉर द बीच, सँड. आमी सँडाचेर कॉन्क्रीट घालून दवरला. Correct. आमी गोंयांत कितें येता टुरिजमा लागून, दोंगर. आमी यू स्टँड आउटसायड डेम्पो हाऊस इन मार्केट आणि लुक ऑन द अदर the सायड, सामके donger बुचर्ड captured by सर construction. हेतून निगेटिव्हिटी ना, हेतून पॉझिटिव्हिटीच आसा. आणि ही पॉझिटिव्हिटी कित्याक आसा सर, हे पळयात, हे जाता. ही जर फक्त एकूच गजाल आसा, हांव कोणाच्या इंटेंटाचेर आक्षेप हाडत ना, बिकॉज म्हज्या कडेन तो डेटा ना. सो माय इश्यू इज अ व्हेरी सिंपल वन. सरान सांगले त्या पद्दतीन खंयचोय तुम्ही जर डिसिजन घेता त्याची सारखी स्टडी जावनी. Yes. अँड Well दॅट point. गोवा Well युनिव्हर्सिटी इज taken. देअर टू हेल्प द गव्हर्नमेंट इन बाब, डुईंग दिस स्टडी. निलेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. हृदयनाथ शिरोडकर, म्हाका कितें दिसता की आमी काल आज आनी फाल्यांचेर जेन्ना उलयता तेन्ना फाल्यांचो विचार जसो निलेश बाबान सांगला तसो स्टडी करूनच विचार करचो पडटलो. आज आमी कितें करता, आज फक्त घोशणाबाजी चलता. घोशणाबाजी म्हटल्यार कितें की 2050 पणजी वील बी अ सोलर सिटी.
टुडे स्मार्ट सिटी विल बी अ सोलर सिटी. पण आयज परिस्थिती कितें आसा? आज म्हाका तें नाका. ना, तुम्ही आज म्हजो आज सोलर क्वेश्चन ना ना हृदयनाथ, हा ताजेरूच म्हजो येता. पॉयंट- नाही हे सगळे मुद्दे म्हणल्यात. म्हजो तुका पॉयंटेड क्वेश्चन, तुम्ही सगळे तरुण भुरगे पोटार्थी जाल्यात काय कितें? ताजेरूच येता ताजेरूच ताजे येता. तोच कारण मुद्दो कशें जाला. जेन्ना घोशणाबाजी जाता पळय तेन्ना आमच्या सारके तरुण भुरगे पळयता कितें. सो आमच्या समोर कितें तरी बरें दवरा. निलेश बाब जशें म्हणटा तशें स्टडी करून बरें दवरात. 2015 आमी सोलर सिटी कित्याक अख्खें गोंय सोलर जातलें हाजेर कसो विचार करतलो तें करूंक जाय. यूथ जो आसा तांच्या पर्यंत वेवस्थीत जर आयले यूथ वील हेल्प दीस गव्हर्मेंट. सचिन तेंडुलकर. इंटरप्ट करता मातसो. हय, ऑफकोर्स. There is one thing very beautiful about the existing government in the center. You know, they have a very good branding concept. म्हणजे ते खंयच्याय गजालीक एक बरें नांव दिता. हय, म्हाका फक्त एक कळकळीची विनंती करप आसा सगळ्या, आनी प्लीज कॅरी अवर वॉयस इफ पॉसिबल टू द सेंटर. आमकां स्मार्ट सिटीज नाका, आमकां सस्टेनेबल सिटीज जाय. वाह. सस्टेनेबिलिटी इन स्मार्ट इज अ पार्ट. वाह. So I'm not going against smart. I'm saying smartness is required, but let them be sustainable cities. ओके, Thank you. सचिन तेंडुलकर. हांव निलेशा कडल्यान स्मार्ट घेता वर्ड पूण स्वयंपूर्ण. आतां स्वयंपूर्ण जशें ताणें म्हटलें पॅकेजींग बरें आसा. स्वयंपूर्ण इज व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट. स्वयंपूर्ण खंयच्या लेवलार जावपा जाय आमी? गांवाच्या लेवलार जाल्यार आमी मागीर गोंयच्या लेवलार जातली. इन टर्म्स ऑफ आमगेली फूड सेक्युरिटी, आमची वॉटर सेक्युरिटी, आमची एअर सेक्युरिटी, म्हणजे बायोस्फियर सेक्युरिटी, ह्यो सगळ्यो सेक्युरिटी. कारण वी हॅव टू गिव समथींग बॅक टू दी पूण म्हाका एक सांग, नेक्स्ट तरुण भुरग्यांक शेतीन भितर इंट्रस्ट आसा? आसा. कारण आतां तुमी हांव म्हणजे नांव घेवपाक गेल्यार वरद सामंत आसा जो म्हाजो शेजारी आसा, चैतन मलीक आसा, तेवटेन चिन्मय तांचीकर बरें नांव आसा, घेता. खूब जाण, वंदीत नायक आसा. So लोक पीपल आर व्हेरी सिरियसली डुईंग. तुका Yes. तुका हांव तुजे मरेन येता. एडमिनिस्ट्रेशन वाट लावन गेल्या आनी यू आर पार्ट ऑफ इट. तूं ना म्हणूंक शकना. तूं जबाबदारी, सगळे लोक हांगा जबाबदार बसल्यात. तुयी बी आसतना एडमिनिस्ट्रेशन वायट आशिल्लें तें आतां आनीक वायट जालां ह्या सगळ्या परिस्थितीन भितर. आनी इतले सामके पॉलिटिसायज जाल्यात की वीट येता. पोलीस वायट करप. कोण तरी एकलो आमदार किंवा बीजेपीचो फुडारी वता आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर हो पोलीस जालो म्हूण ताका वचून हार घालता. दीस इज पॉलिटिसायजेशन. हांव म्हणटा तुमी सांगात एडमिनिस्ट्रेशन आनीक वस्त जातलें काय जाग्यार येतलें? आतांचे परिस्थितीन एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा तें आनीक वर्स जावपाचेच परिस्थितीन आसा. पूण हांव हें उलयलें जाल्यार मागीर नेगेटिविटी म्हणटले परत. नेगेटिविटी इतली वाडल्या की कितें पॉझिटिव्ह उलयल्यार सुद्दां ते नेगेटिविटीन सामकें भितर आमी हे चर्चेक उलयतात. एकच गरज आसा फुडें की प्रत्येक जाणा कडल्यान अकाउंटेबिलिटी जाय. आज कोण कितेंय करून मेकळो जाता. पणजेचेंच उदाहरण जर घेतलें, अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती झिरो. हांगा स्मार्ट सिटी जी म्हणटा ती झिरो जाल्ली आसा. म्हणून कोणाक तरी अकाउंटेबल करपाक जाय न्ही. अरे आमी पगार दिता सगळ्यांक, हय, जनता पोसता, आनी देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देअर सायड. कोणें भोगपाचें सोंसपाचें? बरोबर. म्हणून प्रशासन अकाउंटेबल आसपाक जाय. आमी तुजे कडेन येतात परत. इम्पॉर्टंट इशू, इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक सोदना. इंडस्ट्रीक भितर जी कितें सोंपेपणां मेळपाक जाय ती मेळना. नव्यो इनोवेटीव आयडियाज मुखार येनात. सी पळय कितें हांव पयलीं पासून सांगता. आतां हे सगळे जाण तुमी डिस्कस करता हय. पळय ह्या पॉलिटिकल पार्टीचे. ना ते तूं उलयनाका, ते आतां उलयनाका. तूं आतां स्पेसिफीक हांव कितें म्हणटा पळय, इंडस्ट्रीन भितर म्हाका इंडस्ट्री इज नॉट अ सेपरेट पॅकेज. See, it is a part and parcel of the entire thing. Okay. See, we want. So आजवर we तसो do not सो want it आजवर saturated. तसो हांव तुका पॉलिटिक्साची हांव वाट तुका- लागली, ना, ना, हांव तुका सोशल एक- सोसायटी वाट लागली आनी इंडस्ट्री वाट लागली. वाट लागपाचो प्रश्न ना. आतां कितें जाला न्ही, सगळो लोक कितें जाला, आपल्याक कितें तरी करपाक. हांव तुका सादें उदाहरण दिता. न्ही रे, म्हाका हांव तर हय, हय. बरें, म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न ना. तुका. म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न असो की गोंयान भितर पयसो ना कसो? गोंयान भितर मायनींग इंडस्ट्री 50,000 कोटी वर्साक जोडटाली. हे पयशे खंय गेले? हे इंडस्ट्रीन येवपा नाका आशिल्ले. सगळे भायले येतात आनी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जागे घेतले. तुमचो गोंयकार इन्व्हेस्टमेंट कित्याक करना सांग म्हाका? सो आतां खंय इन्वेस्टमेंट करतलो गोंयकार? आतां कितलेशे industry आसात, अजुनूय जागे आसात. तूं जर पळयलें न्ही, एफडी मॅक्झिमम एफडी गोंयकाराची आसा म्हणून जाणा तूं. एक्झॅक्टली, गुड पॉयंट. गोंयकाराची- आनी एफडी आसात आनी स्विस बँकेनी मॅक्झिमम गोंयकाराले जातात. आनी म्हाका इतलें वायट दिसता ना, बरो मनीस कळ्ळें न्ही, बरें रेप्युटेड मनीस, नांव घेना हांव तेजें, तो कितें म्हणटा आतां की आपणें आपल्या भुरग्यांक सांगलां ती भायर शिकतात फॉरेनाक, तुमी आनी हांगा येवं नाका. हें आमी खूब लोक See, ही म्हणटात. परिस्थिती ही वायट तूं- दिसता so जाणा तूं- तूं. म्हाका so- वायट दिसता so कित्याक so तूं मान्य वी आर करता वायट. सो आमी जे कितें उलयतात तेंच तूं हांव उलयता. पयलीं पासून मान्य करता. हांव कितें म्हणटा, आमी मान्य करपाचो पळय मान्याचो प्रॉब्लेम सिद्धार्थ आमचे भशेनच ना. See, उलयता. पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें तें. आमी हे सगळे जाण एकठांय जावन हाचेर सोल्युशन कित्याक काडना काय व्हेरी म्हणटा. गुड. सो हो तुका मायक म्हाका न्ही तूं
तूं रस्त्यार रावन न्ही लोकांच्यो संवेदना लोकांच्यो भावना तुजे मेरेन पावतात. तूं खरो कार्यकर्तो अशें हांव मानतां. जे गोंयान भितर अशे रेर कार्यकर्ते तयार जाल्यात. अभिजीत प्रभुदेसाय हो म्हजे कोतान क्लावड आल्वारिसाच्या मुखार जेन्युइन क्लावड आल्वारिसच्या 2 पावलां मुखार आशिल्लो मनीस. लोकांक कितें जाय हें तुज्या तोंडांतल्यान आमकां कळटा. म्हणून जेन्ना चर्चेक येता न्ही तेन्ना खऱ्यो लोकांच्यो भावना परावर्तीत जातात चर्चेन भितर अशें हांव मानतां. सो तुजे कडल्यान म्हाका एक खरो स्टेटमेंट जाय की बाबा गोंय आमी मुखार कशें व्हरप. पयलीं म्हणल्यार डिसिजन मेकींग मॅडमीन म्हणलें तशें सबंद गांवची पॉप्युलेशन आसा सगल्यांक घेवन ती करूंक जाय आनी तातूंत बायलो मुखार आसपा जाय. बायलांचे जे भुरग्यां खातीर गांवचे खातीर जो मोग आसा तो आमी दादल्यां भितर ना हें आमी समजून घेवया. आमी पयशां फाटल्यान खंय तरी पावतात. आमकां डिसिजन मेकींग ग्रासरूट बायलो जाणटीं भुरगीं सगल्यांनी मेळून करूंक जाय आनी हे गांव सरान म्हणलें ते भशेन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ गवर्निंग. आमची ग्राम स्वराज ही आमची भारताची परंपरा गोंयांत आसा ती भारता सगळे कडेन आमी पावोवपाची आमची ड्युटी जाता. आनी इतलेंच न्हय हाजे बरोबर लोकां भितर नॉलेज आसा आमचे भितर ना. आमी शिकून ब्रूद जाल्ले आसात. आमकां आतां अनलर्निंग जे शिकलां तें आमकां काडपा पडटा. पूण एकच स्टेटमेंट जाय कारण आमचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका दिसता आमच्या मदीं आमीच नवचैतन्य हाडचें पडटलें एक पॉझिटिव्हिटीचेर. गुड पॉयंट. वी कॅनॉट जस्ट गो ऑन क्रिपींग अबाउट एवरीथिंग. आमी कितें तरी पॉझिटिव्ह करपाक जाय. आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर आमीच डिसिजनां घेवची पडटलीं. हांव तुमकां सरळ सांगता तुमी अभिजीत एक जेन्युइन कार्यकर्ता म्हणलो. हांव अभिजीताचे न्यूज आसता त्योच हांव वाचतां. बाकीचे सोशल एक्टिव्ह हांव वाचयना कित्याक देर इज सम तथ्य आसता तो कितें म्हणटा. आमी सगळे जाण मेळून गोंयांक फुडें व्हरपाक. ब्युटिफूल. गुड पॉयंट. एक पॉझिटिव्हिटी कार्यावळी सोंपयतना म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह नोटाचेर जशें सिद्धार्थ कुंकळकारान म्हणलां ते पॉझिटिव्ह नोटाचेर हांव सोंपयतां की आमी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयतात हें सगळें गोंय न्ही आमकां घडोवपाचें आसा. आनी आमकां घडोवपाचें आसा म्हळ्यार कशें सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचे कडेन प्रेशर ग्रूप जाय आमचे कडेन शिक्षीत लोक जाय आमचे कडेन बायलां संघटना जाय आमचे कडेन वेगळे वेगळे ग्रुप जाय. आनी ह्या सगळे वेगळे वेगळे गटांक घेवन मुखार वतना सरकारूय आमचे बरोबर जाय. आनी सरकारान सदांच समजपाची गरज आसा की हे सगळे गटय आपलेच हे गोंयकार आनी हांचे भितर एक कळवळो आसा. हो कळवळो म्हाका दिसता गोंयाक मुखार व्हरतलो. कळवळो गोंयचे वेगळे वेगळे प्रश्नाक बरी जाप सोदतलो. इंडस्ट्री कित्याक येना ताची जाप आमचे कडेन आसा. पॉलिटिक्स सुदारपाक जाय जाप आमचे कडेन आसा. सोसायटी एज्युकेशन बायलांचे प्रश्न कशे सोडोवप हाच्यो सगळ्यो जाप आमचे कडेन आसात. आनी त्यो जाप आमचे कडेन कितें आसा सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या प्रश्नाक जाप सोदप. म्हाका दिसता हे पळय जे सगळे हांगा आयिल्ले हे सगळे त्या क्षेत्रांतले तज्ञ आनी हांवें एक पळयलें हांकां निवडटा तांचे भितर गोंया विशीं कळवळो आसा काय कितें. आनी म्हाका तो आजूय चर्चेन भितर दिसलो. म्हण तुमकां हांव काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जें पळय योगदान दितात तें दीत रावात आनी गोंय नवें गोंय आमी घडोवया. नव्या गोंयाक नवे उमाळे आनी नव्या गोंयान नवे प्रयोग करीत ह्या गोंयाक देशांतलें सगळ्यान बरें राज्य करपाचो हावेस आमी बाळगुया. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.